फोंड्याचो मास्टर प्लान जाहीर जावपाचो आसा। जानेवारीत लोकांचे विचार मतीत घेवन बेगीच फोंड्या शाराचो मास्टर प्लान जाहीर करतले अशें फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान मिडियाक सांगले। फुडल्या कांय दिसांनी मास्टर प्लॅनाचो ड्राफ्ट दितले अशें रितेश नाईक हांणी सांगले। मसुदो निश्चित करचे आदीं नगरसेवक भौशीक आनी संबंधितांचे विचार लक्षात घेतले अशेंय ताणें सांगले। ह्या मास्टर प्लॅनांत आल्मेदा हायस्कूल, अप्पर बाजार ह्या वाठारांतले येरादारीचे प्रश्न सोडोवपा विशीं म्हायती आसतली। मुळाव्या साधन सुविधांमदीं पार्किंगचो जागो, 35 परस चड गार्डनां, गटारांचो आस्पाव आसतलो। पेट्रोल पंपा कडेन बसतल्या फुलां विक्रेत्यांक इंदिरा मार्केटात व्हरतले अशेंय ताणें सांगले। आयकात। मास्टर प्लॅन आमचो चौकून म्हाका फाल्यां परां आमचो मास्टर प्लॅन रेडी जातलो। तातूंत हे सगळे ट्रॅफिक कंजशन आसूं, आल्मेदा स्कुला कडेन आसूं, आमचे पार्क्स जे आसा, बाकी सगळे नाला गटर हे सगळे तातूंत कवर जातले। तातूंत म्हाका कळटलें की ते आयडेंटिफाय करता पार्किंग खंय, ते आमी तांकां मास्टर प्लॅन दिला। तो मास्टर प्लॅन आमकां फॉलो करचो पडटलो। फुडें जानेवारी म्हयन्यात तो सगळे आमी सजेशन घेवन, ऑब्जेक्शन्स घेवन, प्रोफेशनल आसूं, लोक आसूं, तेंचे आमी मिटींग आपयतले, कावन्सिलराक दाखयतले पयलीं, प्रोफेशनल लोकांक आपोवन ते सजेशन घेवन म्हाका दिसता हांव जानेवारी एंड म्हणल्यार मास्टर प्लॅन आमी करून काम सुरू करपाक सोदता। कित्याक ते मास्टर प्लॅनान आमी आयडेंटिफाय करतले खंयचे फंड आमी हाडून कशें आमी डेव्हलप करतले। पेट्रोल पंपाचो इश्यूचे भायर जे फ्लावर वेंडर आशिल्ले तो इश्यू तो आशिल्लो। पेट्रोल पंपाच्या भायर फुडल्यान जे फ्लावर वेंडर आशिल्ले तांकां ते कावन्सिलराचें म्हणणें आसा की तांकां ते इंदिरा मार्केटान घालचे, की थंय एक्सचेंज जावपाक शकता, बसी थंय रावता, मागीर थंय फ्लावर्स घेवपाक लोक रावता, सो थंय कंजशन जाता आनी ट्रॅफिक एक्सचेंज जावपाक शकता म्हणून ते कावन्सिलराचें म्हणणें आशिल्लें की ते इंदिरा मार्केटान शिफ्ट करया। ते एक प्रपोजल तेंचे आशिल्लें, सो त्या प्रमाणे आमी थंय शिफ्ट करतले। शारांतल्या रस्त्यात सुन्यांक आलाशिरो दिवपा खातीर जागो सोदप चालू आसा। ते भायर रस्त्यार मेकळी भोंवतल्या गोरवांचो प्रश्न लेगीत तडीक लागतलो खंय। सो म्हाका सिकेरी आमी डिसिजन केलें की सिकेरी आनी आमी हांगाय आसा बेतोडा थंय ती आमी एक्चुली एमओयू थंय सायन करपा आशिल्लो, तो जालो एक्चुली एमओयू जाला, पूण आमी डिसिजन केलें की दोनी कडेन पळोवचें आनी आमी मागीर पळोवन आमी डिसिजन घेवचें कितें करपाचें तें। पूण आमी सिकेरीची जी आसा ते मेडिकल केअर खूब घेता गायचे बीन, सो आमी तें पळोवचें अशें आमी एक्चुली एमओयू ऑलरेडी सायन केला, बेतोडा केला सायन, पूण आमी डिसिजन केलें की दोनी कडेन पळोवया कशें खंय बरें गोरवांची काळजी घेता। तें इम्पॉर्टंट आसा की एमओयू सायन करतकीच गोरवांची काळजी घेवपाक जाय आनी गोरवांक एक्सिडेंट जाता तेजेर ताका मेडिकल इमिजिएटली मेडिकल केअर मेळपाक जाय। सो तेच्या खातीर आमी चिंतलां की एमओयू जस्ट ऑलमोस्ट सायन जाला आमचो, पूण तरी पूण आमी दोनी ऑप्शन जे सिकेरी आसा थंय पळोवपाचें आनी हांगाय पळोवपाचें। सिटीन भोंवता ती गोरवां सगळीं इंजर्ड अशें आसाच, पूण सिटीन जी भोंवता तांकां सगळ्यांक थंय व्हरून तेंची काळजी घेतली। एक्सिडेंट हांव आसतना एकदां एक्सिडेंटाक पडिल्ले बारीक पाडूक ताका थंय मागीर हांगा आयलो सिकेरी, की थंय तो इवन आतां डॉग्स जे इश्यू आसा कुत्र्याचो खूब ऑल गोवा आसतलो, फोंड्याय आसा, पूण तेजेर सुद्दां आमी जमीन एक आयडेंटिफाय प्रोसेस ऑलमोस्ट सुरू आसा, फायनल स्टेजीर पावला तें, पूण तें आतां हांव सांगपाक शकना, पूण ती आमी बरी एक आयडेंटिफाय करपाक सोदता, एक मोर दॅन 1000 एरिया, आनी थंय डॉग्सा खातीर जे इन्फेक्टेड डॉग आसा ट्रिटमेंट करपाक वेगळें सेक्शन, इन्फेक्टेड डॉगा खातीर वेगळें सेक्शन, मागीर सलायज जातकीच तांकां वेगळें अशें प्लॅन आउट करपाक सोदता आमी बरें। सो जागो आमकां पयलीं मेळपाक जाय, जाग्याचें आमी ऑलरेडी काम सुरू आसा, म्हणजे केन्नाय जावपाक शकता फुडल्या वर्सा। जालां आतां थोडे दीस उरला न्यू इयर येवपाक, न्यू इयराक आमी तें की आमी डॉग्साचो इश्यू आसा आमी सिरियसली घेतला। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।